Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जे मठाचे पदाधिकारी आहात तेंच्यांनी बरें हे कार्य केल्लें आहा. तुमकां हिंगा हाडून तुमचो भोवमान केल्लो आहा. तुमकां एक पुश दिल्लें आहा, एक बुस्टर दिल्लो आहा. तेचे भायर वचून म्हाजे वाटेनसून आमकां तुमकां सगळे जाणांक जे कोणाक आयज ट्रॉफीज दिल्ल्यो आहा, तुमकां शॉल दिल्लो आहा, तेंचे वांगडा हांव तुमकां ती GB म्हणटा ती घेवपाक एक 5,000 हांवूय धाडून दितालो. This is from a businessman. This is from a person means हांव तुमचे भाशेनूच आसलो आनी आयज हांव बिझनेसमॅन जाल्लो आहा. फॉरगेट द पॉलिटिक्स पार्ट, फॉरगेट द सोशल वर्क पार्ट. माझं कर्तव्य की हांवें दुसऱ्याक हेल्प करपाक जाय, स्टुडंट्सांक हेल्प करपाक जाय. माझे कडेन 500 लोक कामाक आहा. So 500 families are taken care through my different businesses what I have got, whether they are hotels, restaurants, my construction company, my interiors, वेगवेगळे बिझनेसेस जे माझ्या आहात तितून 500 लोक कामाक आहात. आणि आय एम प्राऊड की हांव कोण तरी जालो आनी हांव कोण तरी जालो बिझनेसमॅन जो जालो हांव तितून इतले लोकांक हांवें कामाक लायले. तेंचे फॅमिली आयज ते पयशे वयतात, दे आर टेकिंग केअर ऑफ देअर चिल्ड्रन. सो अशें तुमी प्रत्येक जे भुरगे हिंगा आहा ते तुमी चिंतपाक जाय 100%. जो तर इफ यू गो इन द राइट डायरेक्शन, वॉट एवर यू हॅव इन युअर माइंड, बिकॉज वन्स यू आर क्रॉसिंग SSC, you start dreaming that I will be something in life. I want to become so and so person. ह्या भुरग्यांचेच फेलिसिटेशन करिना जाल्यार जायते उपक्रम आमी ह्या मठान केल्ले आसा. हो मठ जो आसा हो शिवोलीपुर्ती असो, शिवोलीपुर्ती ना जाल्यार गोव्यानूच ना जाल्यार महाराष्ट्र आनी कर्नाटकान ह्या स्वामी समर्थ मठाचे स्पेशल शिवोले मठाचे भक्त संबंध गोंयान, महाराष्ट्रान, कर्नाटकान आसा. आनी एक अभिमान वाटता आमकां की ज्या ह्या मठान भक्त सांगता आमकां की ह्या मठान जी शिस्त आसा आरतींची म्हूण सांग, दर्शनाची जावं महाप्रसादाची, ही आमी जायती देवळां गोंयान भोंवली, पण ह्या मठा तर्फे जी शिस्त लायलेली आसा आनी खरेंच सगळे आमचे ह्या मठाचे कौतुक करता. समाजसेवेचे पिशे घेवन जेन्ना आमी हांगासर वावुरलेले आसा तितून कार्यक्रम वेगवेगळ्या स्तरावयले असले. खंयची कार्यक्रमाची आंखणी केली आनी प्रस्ताव दवरलो तर मंडळा तर्फे बाब निलेश वेर्णेकर यांनी केन्ना ना अशें म्हटलें ना. कार्यक्रम करूया, तो फुलोवपाचो कसो अशेंच ध्येय तेंचे आसा. आतां जेंचे त्यांनी सांगलेले आसा की शिवोली ही अशी आमची एक भूमी आसा की खूप पावन भूमी आसा, कलाकारांची भूमी आसा, पण ते कलाकारांना वाव मेळना. आणि ती वाव मेळपाची तेंची तळमळ आसा,